विचार असणारा काकूळ तुझी दागई जीवी तुझी लाभई देवा आमच्या काकूळदारा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू म्हूण सर्वेस बोधनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वर्ती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सौमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीचार असणारा काकूळ तुझी दागई जीवी तुझी लाभई देवा आमच्या काकूळदारा मोगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्त तांक ह्या आयताराच्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता साद्या कळसो 20वो आयतार आचरण करच्या वखदा एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया हे संदर्भार जे कोणा मागतान बसयलां सुगडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया एकामेका खातीर मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा दैवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या न्हू एका मनाची आनी एका काळजाची जावन ह्या मेजा भोंवती आमी सांगाता मेळ्ळ्या आज आमी न्यायनितीचो आयतार संभ्रमता आयची देवस्तुती कश्ट अनवरान सोम्याक साक्ष दिवंक आपोवणी दिता देवाच्या उतराक सरी जावन आमचे जिवीत मांडून हाडटना आमकां तिरस्कार आनी विरोध पण म्हणले साहस ह्या वेळार क्रिस्ताक साक्ष दिवंक गरज आशिल्ली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तशेंच समाजींत अनीत अन्यायाक वळख जाल्ल्या पासून आमचे मागणे देवाक भेटोवया मोगळ भाव भयणीनो न्यायनीत ह्या संवसारांत आसा गी खंयसर आसा कोणा लागीं आसा म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय आधुनीक काळार न्यायनितीन जियेंतल्यांक कितें कश्ट आसा जिवंक म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय आज न्यायनितीचो आयतार आचरण करता आसतना समाजांत न्यायनीत सदांच आसूं ती कित्याक न्यायनीत जावन आसा सर्गीच्या राजाचे ते शेगूण ह्या पासून जेजू आयिल्लो ह्या पासून जेजून आपलो जीव दिल्लो ह्या पासून आमी वावरूंक जेजू आमकां आपणी दिता असलेंची विचारूंक सोमी आमकां दार करपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया काळजांत हांव दूख धर बक्षणे मागतल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्यांक काकूळक तूं पत्क्यांक पोंगयलाय क्रिस्ताक काकूळक आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्यांक काकूळक तकली बघून देवाची काकूळत मागया सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचरी आनी शांती ताच्या इष्टा सुसारी सनीसपुरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदा देवा बापा
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून. आम्ही तुका वाकणता, सुम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सुम्या देवा, देवाची शिळी, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट. तू बापाच्या उजव्या बसला, आमचे मागणे मानून घे. इतक्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थूया. इकडे बोटोळे दांपे आमच्या आमच्या घर संगतीर आम्ही मागेन. देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा, तुझो मोग करतल्या दिसनातली वर्ती देणी तुवें तयार केल्या. सर्वस्तोनी सर्वस्तम प्रास अधिक आम्ही तुझो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासलेली देणी आमकां फावो जाव. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तू करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. फुडाऱ्यांनी रायाक म्हळें, जेरेमियाक जिवेशी मारूंक जाय, कित्याक तो ह्या शारांत उरलेल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचें धैर्य सुकयता. परजेचें बरेंपण ताका नाका, तांचो नाश जाय. जेदेकिया रायान म्हळें, पळया तो तुमच्या हातांत आसा, कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक जायना. तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मल्कियाच्या बांयंत ताका दोरयांनी देंवयलो. ही बांय पारेगऱ्याच्या आंगण्यांत आसली. बांयंत उदक नातलें, चिकल मात्र आसलो. जेरेमिया चिकलांत रोंबलो. आनी एबेद मेलेकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें, म्हज्या धनिया राया, ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें. तांणी ताका बांयंत उडयलो. तो थंय बुकेन मरतलो, कित्याक शहरांत आनीक खण ना. तेन्ना रायान कुशीत एबेद मालेकाक आज्ञा दिली, हांगाच्या तेगा मनशांक तुजे सवें व्हर आनी जेरेमियाक मरचे आदीं ताका बांयंतलो वयर काड. एबेद मालेकान मनशांक आपणा सवें घेतलें आनी तो रावळेराच्या भंडाराच्या वस्त्रागाराक गेलो. थंय ताणें पोरणे आनी पिंजलेल्या वस्त्रांच्यो चिंद्यो घेतल्यो आनी त्यो एका दोरयेन बांयंत जेरेमियाशी देंवयल्यो. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. सर्वे स्पोरा मुझे कुमके घेऊन तुर्त कर. सर्वे स्पोरा मुझे कुमके घेऊन तुर्त कर. आशेवन आशेवन सर्वे स्पोराची वाट हांव पळयतलो. ताणे मुजेर बागवून दिश्ट घाली, मुज्या उल्याक कान दिले. सर्वे स्पोरा मुझे कुमके घेऊन तुर्त कर. ताणे म्हाका उबी राच्या आनी चिखलाच्या कोंडांतलो
वयर काडलो आनी कडपार म्हाका दवोन मुजे पाय हालानाशे दृढ केले. सर्वेस्पोरा मुझे कुमके घेवंक तूत कर. सर्वेस्पोरा मुझे कुमके घेवंक तूत कर. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमचेच विशयेंत कितें म्हणचें. एकोपान वेडो लागलो आनी भावार्थाच्या इतल्या सक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकाचें वजन आमी काडून उडया. आमकां रेवड घाल्ल्या पातकां जावन सुटोवन आमी धांवून धरलेली वाट तिरासायण धांवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणा लाभोवंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखीनासतना कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. खोट्या मनशा जावन कितें सकट ताका सोंसूंक पडलें ह्या विशयांत तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें कर तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय पूण तुमचें रगत वळता पर्यंत झुजांक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. ते वेळी जेजू आपल्या शिसांक सांग लागलो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तूं आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशयेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवाक जीव वचना. संवसारात समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे. समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगता, तुमच्या मदें वेगळो आसा घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आडरवतले. बापाय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आडरवतली. देवाचें उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हाका बाबडीनो उडल मिसां सांग विसरलो हांव. हेची मिसां एप्री आसात. देवाक केल्ल्या बरेपणाक अर्गांसून बिस्बटयता. प्रितिका लोबो बेळवाई. तशेंच अर्गांसून बिस्बटयता मीना सपना रोड्रिगेस फातिमा वडो आनी देवादीन फेलिक्स आनी मेरी मस्करेनस आत्म्या मेसिदा एडवर्ड मस्करेनस आनी कुटाम मोंतीमाय वडो. जल्मा दिसाक अर्गांसून बिस्बटयता त्रिशान रोड्रिगेस आसुमसां वडो. तशेंच देवादीन जुलियट आनी सिसिलिया. देवादीन जुलियट सिसिलिया आत्म्या मेसिदा मीना सपना रोड्रिगेस
फातिमा वाडो ह्या सर्विरेदे बसून विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो उजो लावचें न्ही गे. उजो लावच्या विशयांत तुमी मस्तपटी आयकलां न्ही गे. न्ही गे. 2 संगती आसात उजो लावच्या विशयान. बऱ्याक उजो लावचो आसा, पाडाक उजो लावचो आसा. पाडाक म्हळ्यार कितें? कितें? ना समाधान हाडूंक गलाटो करूंक न्ही गे उजो लावचो आसा. उजो लावचो न्ही गे. आनी उजो लायलो म्हणटात. शांत आसलें, समाधान आसलें, कांय प्रॉब्लेम नासलें आनी उजो लायलो म्हणटात. उजो उजो म्हळ्यार वता तुमकां थोडे फावटी अशें घडटा कुटुंबांत समाजांत उजो लावचे मनीस आसात. उजो लावचे आमच्या आधुनीक समाजांत अशें उजो लावन फायदो जोडटले मस्त जाण आसात. मस्त जाण आसात. थोडो संघ संस्थे आसात उजो लावचेत आनी ते संघ संस्थे आसात तांकां उजो लावंक करचे बरी सांगतले मनीस आसात. सांगतले मनीस आसात. समजलें? हांव पुरा नांव सांगूं सना तुमकां कळटलें हांव सांगतना. कळ्ळें गी. उजो लावंक उत्तेजन दिवचे प्रेरण दिवचे मनीस आसात. ते भितरले भितर आसात. अप्रूप ते समाजाक येतात आनी उजो लायतल्या मनशांक उजो लावचे बरी अशें उलयतात की पळया. आनी हे आसात उजो लावचे आसात पळय उजो लावचे ते बुकेल्ले तानेल्ले कांयले मेळटा पिवंक खावंक म्हणलें ते ह्या व्हडल्या मनशांचें उतर आयकतात उजो दिवंक फुडें सरतात. आनी अशें संवसारांत गालाटो समाजांत गालाटो न्ही दोंब्यो खुनी हें पुरा जाता. मागीर कितें जाता? कर्फ्यू जाता न्ही गे. स्ट्रायक जाता आनी लोकांक समस्या येतात. हे सगळें थोडें उजो लावचें खोट्या दृश्टेन आपणाचो फायदो जोडचे खातीर अशें करता. सडा वोट येता आसतना अशें जाता न्ही गे. इलेक्शन येता आसतना देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो असलो उजो स्वार्थाचो उजो, असलो उजो फारीकपणाचो उजो, असलो उजो हग्याचो उजो, असलो उजो खोटेपणाचो उजो आनी हो उजो जेजू देव कांटाळटा. हो उजो तो पसंद करिना. बगार जेजू म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. उजो पळया उजो लावंक आयलां. थोड्यांनी उजो दिवचो कितें करूंक? नाश करूंक, भस्म करूंक, सत्यानाश करूंक उजो दिवचो. आनी तांकां तें नासल्लें पळोवन सत्यानासल्लें पळोवन तांकां दादोसकाय भोगता, तृप्ती भोगता न्ही गे. एक कुटुंब बऱ्यान आसा जाल्यार माई सून बऱ्यान आसा, माई सून बरें आसा, माव सून बरी आसा, कुटुंबांत बऱ्यान आसा जाल्यार थोड्यांक पळोवंक जायना तें. कळ्ळें? देखून थोडे येतात उजो लावचे प्रयत्न करतात. उजो लावचे प्रयत्न कर कितें जाता? सगळ्या कुटुंबांत उजो लायता उजो. आनी अशें तो उजो पेटोवन तें कुटुंब इतलें कतकत्ता की म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तें समाधान असं म्हणलें आसना. असलो उजो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो देव कांटाळटा. तो बिलकुल तो पसंद करिना. आनी सोमी आयच्या सुवातेंत म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. उजो कसलो? नाशाचो उजो न्ही, द्वेशाचो उजो न्ही, फारीकपणाचो उजो न्ही. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां मोगाचो, नितीचो आनी सताचो. पळया मोगाचो, नितीचो आनी सताचो उजो लावंक आयलां. जेजूच्या काळार पळया मोग, सत आनी नीत म्हणलें नासलें. जेजू कित्याक खुर्सार मेलो? बेश्टेच खुर्सार मरो ना तो. ताणें पळया ताणें उजो लायलेली रीत ती मोगाची, ती नितीची आनी ती सताची. असत आशिल्ले कडेन ताका सत दाखोवन दिलें, अनित आशिल्ले कडेन नीत दाखोवन दिली. आनी पळया मोग नासले कडेन मोग दाखोवन दिलो. आनी हें थोड्यांक जायना, थोड्यांक जायना.
फिलिपीचें एक पद आसा तुमी न्ही खंय तावन खंय पावला धन्या तुजो संसार न्ही संसार जाला एम कोण मनीस जाला देवसार न्ही न्यायीनीत हांगासर कोण ओंगुता सगळें पयशांनी सुकुता पुत बापायचेर उडुता न्याय सुकुता आवय दुवेक विकता न्ही पळया असलो संसार खोटेपणाचो संसार आनी असल्या संवसारांत न्याय नीत सत खंय आसा आनी ह्या सता खातीर वावुरतल्यांक कसली शिक्षा फोव जाता तुमी जाणात तुमी मस्त पिक्चरां पळयलां जावंक पुरो पिक्चरांत न्ही पिक्चरांत मस्त पिक्चरां पळयल्यान पिक्चरांत हिरो आसता हिरो न्ही जावं पुरो पुलीस अधिकारी हिरो न्ही अनित जाल्लें पळोवन त्या गुंडांक त्या रावंडीक तो मुखार रावता सगळें नीत हाडूंक न्याय हाडूंक तो पेसाडता ताका कितें मेळटा कश्ट मेळटा वावंट मेळटा पिक्चरांत तो 100 जाणां मारून उडयता न्ही समाजान तशें मारून उडोवं जाता पिक्चरांत उडयत जाता जायना पिक्चरांत एकल्या 100 जाणां मारल्यार समाज एकल्या मारूंक जाता जायना मारचे पयलीं 4 फावटी चिंतात जायना म्हळ्यार तितले भिरांकूळ आसा सता खातीर निती खातीर सता खातीर निती खातीर आनी मोगा खातीर जिवीत आसा पळय रावचें तितलें सुलाभ ना आनी जेजू देखून पळया जेजू पळया ह्या दुबळ्या धाकट्यान सुद्दां ताणें मोग केलो व्हडल्यांक ताणें तिरस्कार केलो कोण हाम आसात कोण ओडपण म्हूण चिंतले गर्व्यांक ताणें सांडलें पापाच्यांचो मोग केलो अनाथांचो निर्गातिकांचो पिडेस्तांचो कोडकारांचो ताणें मोग केलो तांकां पुटलून धरलें तांकां मुख्य वाहिनी काडलें विधवीक आनी भुरग्यांक वाहिनी काडलें सत ताणें दाखोवन दिलें सत ह्या फरिजेवाचें ह्या शास्त्र्यांचें सदुसेवाचें सत ताणें दाखोवन दिलें सत म्हळ्यार कितें ह्या सतान जी येतात फटी मारतात फटी आधुनीक समाजांत फटी मारन आमचें राज्यकारभार करचे मस्त मुखेली आसात की ना आनी थोड्यांक तांची फोट कळी जाता तांचे असत कळी जाता तांची अनीत कळी जाता आनी वचोन ते प्रगट करता आसतना ताका बंद पासान घालूंक पळयतात उलोवंक अवकाश करून दिनात अवकाश करून दिनात सत सांगूंक अवकाश करून दिनात जाल्यार एक तो सत बरयता जाल्यार तो सत प्रसार करता जाल्यार तो नीत बरयता जाल्यार नीत प्रसार करता जाल्यार ताका कितें करचें ताका कशें लगड काडचें म्हूण पळयतात कशें ताणें उलयनातलें बरी करचें म्हूण पळयतात न्ही आधुनीक आमच्या समाजान जशें सगळटा न्ही सरकारा विरोध उलोवंक जायना तांच्या अनिती विरोध उलोवंक जायना असत विरोध उलोवंक जायना न्ही देखून विविध मनशां मुखांतर विविध संस्थां मुखांतर धाड घालना तुका उलयनातलें बरी करता देखून आज मस्त जोन दोळ्यां आसोनी कुरड्यां बरीं आसात कान आसोनी केप्यां बरीं आसात तोंड आसोनी मन्यां बरीं आसात कितें म्हळ्यार असा एक परिस्थितींत आसात परिस्थिती आसात तो भायर झुजोवंक जाल्यार थोड्या गंठ्यांनी वळवळोन मरतलो तसली परिस्थिती उपसल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी असलीच परिस्थिती जेजूच्या काळार आसली पळया आनी जेजू पळय एकलोच कोणींत नांत ताका खंयची पॉलिटिकल पार्ट ना खंयचोय राज्याचो वा खंयच्याय रायाचो सांगात ना ताचें म्हणलें सैन ना ह्या 12 जाणां थोड्या शिसांक काण घेवन भिवकुऱ्यांक काण घेवन तो मिसांव घेता फुडें वेता पळया पूण ताका कितें भोगलां कितें भोगूंक आसा कितें ताका वळवळोवंक आसा तें सगळें ताच्या दोळ्या मुखार आसा जाल्यारय तो फाटीं सरना कित्याक तो म्हणटा नांगराक हांवें हात धरून जाला फाटीं पडयतलो सर्गींच्या राज्याक योग्य न्ही देखून तो म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत सत वाट आनी जिवीत ती सताची वाट हांवें धरून जाल्या आनी फाटीं पळोवंक जायना म्हणलें सत जेजू बरें जाणा आनी तो हें मिसांव सुरू करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो मिसांव तें आरंभ करतानाच म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां उजो सताचो नितीचो आनी मोगाचो उजो लावंक आयलां सत नीत मोग हो उजो लावंक आयलां आनी उजो हांव लायता आसतना जायते म्हाका भोगूंक मेळटलें म्हणलें थंय बरें तो जाणा पवित्र पुस्तकांत पळयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या काळार न्ही जेरेमया प्रवाद्याच्या काळार इजाइया प्रवाद्याच्या काळार पळया मोइजेच्या काळा पर्यंत असलें भिरांकुळो खरगां आसलीं सता खातीर निती खातीर
मोगा खातीर चेतल्या हर एकल्यांकी सत नीत मोग हाच्या खातीर चेतल्या हर एकल्यांकी असलें कश्ट बगूंक मेळ्ळें पळया. जेरेमिया प्रवादी अनितीचो खंडन केलो, असताचो ताणें खंडन केलो, असताचो अनितीचो खंडन जेरेमिया प्रवाद्यान केल्ले वरवीं पळया लोकांनी ताका कितें केलें, मुखेल्यांनी कितें केलें ताका जिवेशी मारसो म्हूण चिंतलें, जिवेशी मारसो म्हूण चिंतलें आनी एका बांयत देंवयलो, खेद आसलेल्या बांयत ताका उडयलो. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, देवाच्या मनशाक देवाच्या मध्यस्थाक पळया संवसारांत उजो संवसारांत जिविताचो मोगाचो सताचो आनी नितीचो उजो दिवंक आयलेल्या जेरेमियाक ताणें कितें केलें, कान उडयलो. तशेंच घडता आधुनीक काळाच्या संवसारांत तशेंच घडता. आज पळयता आमी मस्त गजाल्ले बरी आसा न्ही. आमच्याच दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांत ती अशी चिंगडीतां घडोवन आसात न्ही. आतां वचून लास्ट आमकां अंदरची परिस्थिती आयल्या न्ही. हां, तुमी पळयतात एणे तेणे पेपरार पळयतात लास्ट मास्क घाल्लो मनीस क्रिस्तांवचो म्हणटात, नांव पाड करूंक गायला म्हणटात. वय गे वता तुमकां. हां, आमच्या देशीचें खंडन केलें तें सूख कित्याक म्हळ्यार आमी खंयच्या दिना बेश्टें आमकां मोदें ओनडचें सूख आमी खंयच्या दिना. आमी कोणाचें नांव पाड करूंक ना, आमी कोणाकी अपराधी म्हूण थारोवंक ना, आमी कोणाकी तूं गुन्यांवकार म्हूण सांगूंक ना. बेश्टेंच तुमचो फायदो जोडच्या खातीर हां आनी जायत्या खोट्या मनशांची मोनां ओडच्या खातीर पापा अस्कत लोकांक कित्याक तुमी भितर ओडतात. हां कित्याक वय की न्ही जाय की मास्क काडून पळयलें तुवें कोण म्हणून, ताचें आधार कार्ड पळयलें की मागीर कशें ब्लेम करचें बेश्टेंच. तुवें थंय हांगा उलयल्यार जाता की जायना न्ही, तशें जायना. पळया असलें अनित म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो अनितीचें कामां, ती अन्यायाचीं कामां, असताचीं कामां आनी ती करूंक नजो. देव खांटळटा पूण असलीं कन्नस फायदो जोडचे नीच आनी कळंक वस्तू मुखेली आसात. तांचें देव खंडन करता. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो खंडन करता. आज नितीचो आनी सताचो मोगाचो आयतार संभ्रमतना नीत आनी सत असो आयतार संभ्रमतना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आज नीत आनी सत नीत अनीत आनी नीत असत आनी सत ताकडेर दवरल्यार खंयचे वेटीर आसा आतां. हां असत आनी सत दवरलें जाल्यार खंयचे वेट चड आसा आतां. असत अशें आसा न्ही. हां सताक वेटच ना अशें आसा. पूण नीत आनी अनीत दवरली जाल्यार कशें आसा. हां नीतीक वेट चड आसा, अनितीक ना म्हूण चिंतात. पूण हांगासर म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देवाचें उतर म्हणटा मनीस कितलोय बुदवंत जावं दी ताची बुदवंतकाय देवा मुखार एक पिशेपण. मनशाची जाणवाय कितली जावं दी ते देवा मुखार पिशेपण. देखून मनीस कितलोय म्हणत हांव अनितीन जियेता, अनितच म्हजी नीत म्हणत पडो ताचें ती अनीत आसा पळय ती नीत जायना. सत उगडापें जाल्या शिवाय रावना. कितलीं वर्सां तूं दांपून दो कितेंय कर, सत उगडापें जाल्या शिवाय रावना म्हणटा देवाचें उतर म्हज्या मोगाच्या बाबडीन. देखून देव जावन आसा सत, देव जावन आसा नीत, देव जावन आसा मोग आनी वो खंयच्याय ताकडेन दवरल्यार तो वेटच. आमच्या मनशाच्या दोळ्यांच्या दिश्टीक ताकडी अनितीची सकयल देवल्ली दिसोंक पुरो. आमच्या मनशाच्या खोटेपणाच्या दोळ्यांच्या दृश्टीक अनीत सकयल देवल्ली पळोवंक पुरो. पूण देवा मुखार न्ही. देवूच नीत, देवूच सत, देवूच मोग आनी हो खेदाळय तो वजनेन भरलेलो आनी ताका दामून धरतलो कोणूच ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण हांव आनी तुवें कितें करूंक जाय, ह्या सताक सांगात दिवंक जाय, नीतीक सांगात दिवंक जाय आनी ह्या मोगाक सांगात दिवंक जाय. देखून दुसऱ्या वर्सा एब्रेवांक बरयल्या पत्रान म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो म्हणटा आमकां दिल्ल्या त्या भावार्थान जेजूचेर पातयेन दवरून जेजूच्या मोगाक आनी जेजूच्या सेवेक, जेजूच्या नितीक आनी जेजूच्या सताक आमी साक्ष दिवंक जाय.
12 जाणां आपोस्तलांनी मातियास मागीर कुडसलो 12 जाणां आपोस्तलांनी पळया हे मिसांव हातीन घेता आसतना तांकां तशेंच बगुल्लें देखून जेजू म्हणलें हांव तुमकां सुण्या वागटा मदें बोकऱ्यांक धाडलेले बरी शिड्यांक धाडलेली बरी धाडटा तुमकां कार्पेट मेळचें ना जेले मेळचें ना पळया धाडटा कित्याक म्हळ्यार जेजून केदाळे उडास दवरा जेजून केदाळे तूं धर्म प्रचार कर म्हूण धाडूं ना कळ्ळें जेजून फकत धाडलें कितें म्हळें हां जेजून फकत म्हळें हां कश्ट येतल्यांक आदार दिया अनितीचें खंडन करा सताक साक्ष दिया मोग प्रसार करा तितल्यांत दुसरें कांय न्ही आनी हें करता आसतना हांगासर धर्म घेवंकूच ना जेजून सांगूच ना हां क्रिस्तांव धर्म परगट करा म्हणजे जेजून सांगलें सांगू ना जेजून इतलें सांगलें सताक साक्ष दिया नितीक नीत उखलून धरा मोगान मोग प्रसार करा इतलेंच करा सेवेचें जिवीत जियेया जियेया पूण तितलें सुलाभ ना सताक साक्ष दिवंकू नीत दाखोवन दिवंकू तितलें सुलाभ ना तसो परिणाम कसो आसा पळया जेजू कुसू कुर्सार मारतात जाल्यार जेजू कुसू देवाच्या पुताकच कुर्सार वळवळ्याचें मरण मारतात जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताचे सिसांक कुर्साचें मरण तालवारीचें मरण बलीचें इटीचें मरण फातराचें मरण वा शिवाच्या दोलीन घालन तांकां जिविशामारचें मरण दितीत जाल्यार आधुनीक काळाच्या मनशांक आमकां कसलें आसना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आयची देवस्तुती आमकां इतलेंच म्हणटा आमी देवा सवय अखंड भावार्थ दवरनो सताक सांगात दिवंक जाय जेजूक नितीक सांगात दिवंक जाय सत आनी निती भायर आमी जिवंकूच नजो असाध्य म्हणलें खंयचें ना 2008 इसवेंत आमच्या इगर्जेंचेर हल्लो जालो न्ही गे आमी भितर बसल्या मागीर हां सता खातीर निती खातीर भायर आयल्या हांव गिना आयल्या हांव सताक आमी साक्ष दिली नितीक आमी साक्ष दिली देखून जेजू म्हणटा तुमी अनीत पळोवन अन्याय पळोवन असत पळोवन ओके जावचें न्ही सताक साक्ष दिवंक जाय म्हणलें सत जेजू आमकां दिता आसतना आधुनीक काळार हें भयंकर कश्टांचें सवाल आमकां आनी किसर कश्टांचें जाल्यार आमी कंगल जावचें न्ही खंय एकलो तरणाटो म्हणालो शिकप जाल्लें खंय कालें करताय पुता म्हणून विचारल्या वेळार तो म्हणालो हांव कॅनडा वेता म्हणलो कॅनडा वेता कित्याक कॅनडा वेताय पुता हांगा कोणाक जाय फादर हांगा आमचो भावार्थ जिवंक जायना आनी केदाळा कितें घडटा म्हूण कळना आनी मुखार रिस्कत न्ही आमच्या भारतांत देखून कॅनडा वचून थंय कितें शिकून सेटल जावचें म्हूण चिंतलां पण आमच्या थोड्या फावटी आमच्या युवजनाची आमच्या लोकांची मेंटेलिटी तशी आमचो गांव सोडून दुसऱ्या गांवाक या कित्याक म्हळ्यार हांगा अनीत आसा अन्याय आसा आनी हांगासर असत आसा हें कोणें जिवचें कोणाक जाय देखून आमी बरें करून जियेता म्हणून मस्त युवजनां आज आमचो देश सोडून परगांवाक वेतात परगांव हय की न्ही वेतात तर मुखल्या पिळगेक आमच्या भारतांत क्रिस्ताच्या मोगाक साक्ष दितलो कोण आसत क्रिस्ताच्या नितीक साक्ष दितलो कोण आसत क्रिस्ताच्या सताक साक्ष दितलो कोण आसात आनी जेजू म्हणटलो तुमी सर्वां पळापळ घेतली मनशां जाल्यात नांगरा हात धरून फाटीं पळयतली मनशां जाल्यात असताच्या गांवांत नितीच्या गांवांत मोग नातलेल्या गांवांत मोगाक सताक नितीक साक्ष दिवंक कितले फुडें सरल्यात म्हणलें सवाल आमकां विसरतलो म्हजे शिपाई जावं म्हजे पटलावदार जावन कितल्या मापान तुमी सांगात दिला म्हणून जेजू आमकां विचारीत जाल्यार कसली जबाब आमची आसत एक घडीभर दोळे धांपिया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दोळे धांपिया आधुनीक काळार हे सताक ह्या नितीक ह्या मोगाक साक्ष दिवंकू जायची कृपा जायची सगत जायची जाणवाय गठाई ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी हर एकल्यांक फोव जावं दी असतान अनितन जियेतल्या सगळ्या मनशांक तांचें असत अनित कडेन जावं दी सता खातीर निती खातीर जिवीत परिवर्तन करचें वर्त देणें तांकां फोव जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन बिराव्या त्रिएका देवा तें आसूल आमचो बाबा तूं सर सगळीं सांगता एकाच देवा आसत मानता सर्वद्वेदार बाप तो सर्गा आनी दिसत्या वस्तू सर आसतात आनी एक सुमिया जेजू क्रिस्त आसत मानता
Dewa sputo serkala di bapaton salmala. Dewaton di uswadaton uswad. Kare dewaton besul korodi. To dewaton salmala tegara sumna. Bapa jasa imbaso tajawurvi sarwastu keliat. Amma manusia pasut ani amce surwane pasut. Tergantung to devlo ani pavitrat me awurvi. Angkar me chaudhari tani kurgetli ani to manisa. Ani amce pasut pons bila tekal tak kutsarma. Tani kust morana sosle enda kani kepilo. आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिवसात तो पुन्हा जीवन झालो स्वर्गात सोडलो आणि बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आणि मेल्यांचे वंशबी करून वैभवान तो परतून येतलो आणि त्याच्या राजवर एक शेवट असं आणि पवित्र आत्म्यासत म्हणता ईश्वराने जीव दत्ता तो बापाने बुद्धा तो निपसला बापाने बुद्धा बराबर तर काही समसर को नमस्काराने महिमा पाव प्रभा त्यावर वितो बोल येलो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदत्तावर स्थापलेले सभेसत म्हणता पत्कांच्या पक्षाने पवित्र स्नानासं म्हणून मानतात मेल्यांच्या पुन्हा जीवनपणाक आणि सस्नाच्या जिविताक विश्वास उडवता आमेन हे विश्वासान आणि बवरतान आमची मागणी आमची गरजो सदा खातीर नेती खातीर मोगा खातीर जिवीत जिवंक जयची कृपा सकत मागून आमची मागणी तरी देवाच्या पांयांतळा समर्पिया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांक याजकांक आनी धर्मिकांक जेजू क्रिस्ताक साक जावन न्याय निती खातीर वावर करूंक कृपा आनी दय दी म्हूण मागता आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात मत भास म्हणलो भेदभाव करिनासतना सर्वांचे उदरगते खातीर निस्वार्थी सेवा करूंक आनी बरी समाज बांदून हाडूंक तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता आमची कुटुंबां तुझ्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारां जावं कुटुंबाच्या सर संद्यांनी तांचे थंय आसचो वेगळा सर मानसता पयस कर एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियोवंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे मध्ये पिडे सिडेन आनी हेर कश्टांत आसच्या सर्वांचेर बेसांव घाल तांची पिडा गूण कर तांणी धैर्य साणिनासतना बावरतान तांची जिणे जियोवंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे समाजेन आनी अन्यायाक वळख जाल्ल्यांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल बऱ्या मोन्याच्या मनशाद्वारे तांकां न्यायनीत फावो जायचें कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे या येवकरिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे मदें वांट्या पांट्याचे वादळ उपजोवंक अवकाश दिनासतना एक कुटुंब कशें एकवटीत रावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे इगडी बोरदोळे दांपी आमच्याच कसकी गरजां खातीर मागया आमच्या देशा खातीर मागया आमच्या राज्या खातीर मागया आमच्या देशांत अंतरराज्यान जावचें अनित अन्याय असत सगळें पयसर अशें मागया सर्गींच्या भोव मुखार बापा तुज्या मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर अनितीच्या आनी अन्यायाच्या असताच्या संवसारांत तुजो पूत सत नीत आनी न्याय जावन आयलो ताचे खातीर आपलें जिवीत आनी करसिलें रगत वरयलें आनी सत जी कशें केलें आज ह्या असताच्या अनितीच्या आनी ह्या संवसारांत अन्यायाच्या संवसारांत आमी सताक नितीक साक्ष दिवंक मोगाक साक्ष दिवंक जेजूची खरी भुरगीं जावंक जाय अशी कृपा आमकां फावो कर म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बाबा कणिक आमची तुका भेटून दिता मोगान तुहा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता बापा कणिक आमची तुका भेटून दिता मोगान तुहा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता
माझ्या भाव बहिणीनं म्हणजे तुमच्या तंतले पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवा अपमानतात असले जावण मागाते प्रीतीच्याने आमच्या बहुमगळ बापा आमचे बलिदान तू म्हणून घे तांदून तुझे आणि आमच्या मध्ये जीवासो आणि मग असो संबंध वाढत वेता तुवें दिलाय तें तुका भेटोवंक आमी तुका सबगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सवे आसोंग आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कड्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवंतपणान जिखल्या मासो मेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवन सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आता सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारां सर्वेस्परा सुरगानी संसार भरला तुझ्या उर्गी तुका उर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उर्गी तुका उर्गी तुका पवित्र कडी मी संभ्रमता बाबडीनो उडानी वायन असले जेजूचे मास्तर गजां बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र कडी आमच्या भारत आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत आमच्या संवसारांत आसले अनीत अन्याय असत आनी मोग नासलेलें जिवीत सगळें सोम्या समर्पी हांव देवाच्या आदारान ह्या संवसारांत अदीक अदीक मोग अदीक अदीक नीत अदीक अदीक सत अदीक अदीक सगळें बरेंपण रुता जावं ती म्हण मागयो बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या सुकुशेने कस्टमरान सुसूंक विचार दीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतासो गुट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सुम्या
बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वच्ची बी तसो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर सवतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर लिओ आमचो बापा पिटर पोल आमची गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरूं मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इस्तगती दोतोरलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखार मळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्य वंजूजे भाग्य वंदरम दोता आनी सर्व कळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडोंदराची आजना मतीन दवरना संवसारांत न्याय नीत मोग आनी सत सदांच रुता जावं छाक देवा स्वादार करपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र साव तुझे राज समकयू तुझी खुशी श्रीगात जुता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी नेमी आमचे चुकलेल्या आमचिता तशी आमची पदकां बगोस नेमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार दयेकुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त चेणे बुरवशान त्रेकतेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवर्स लयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माया मोगरचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी पळया इजून आसा जिवंत देवाची शेळी आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली सदा खातीर निती खातीर मोगा खातीर आपले जिवीत समर्पीत केल्ली आमी संवसारांत सोम्याक साक्ष दिवं सदा खातीर निती खातीर मोगा खातीर सांगात दिवं साक्ष दिवंक आपोवणी दितात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका होवना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुंडरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन गोपाल गिरून
तुया कनवळे आमच्या बोमोगाळ बापा यस क्रिस्त प्रसाद वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत तसो उपकार घेवन सर्गताची भागीदारां आमी जावं पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मोगाळ पुतर सुवे अंपार मोरी आशीर्वादी आमकां नमान बाळक जेजू रोजारी सेविनी सगळी संगता बघून गुरुसाचे कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सुमेस्तांदूय बरें करूं हॅव ए गुड डे मोगाचे न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार फादर मेलविन आतां तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पूर्ण शेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पूर्ण शेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायतो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता कंडे जावन उदार मनान कुमो करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत.